सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेजू तुमकांय कृपा दिवं. आज आमी किरीत भाशेन ह्या दिनवासणीच्या बलिदानान मागतले हांव. आज जल्माचो दीस फेर्नांडीस किरीत भाशेन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या खातीर मागूंक लायता. तशेंच आज आपल्या जल्माच्या दिसा 21 वर्सां समरुमता लिजेंडर फेर्नांडीस किरीत भाशेन देवान ताचेर आनी ताचे वावराचेर आशिर्वाद घालून ताचे खातीर मागुया. तरणाट्याक बरे तरेन मार्गदर्शन देवान दिवं म्हूण ताचे खातीर मागुया. आज आपलो जल्माचो दीस समरुमता त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांक एलिस्टर फेर्नांडीस, जेनिस फेर्नांडीस, कार्तिक जोसफ, फादर झेवियर ब्रागांसा, फादर एशली आफोन्सो ह्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालून किरीत भाशेन तांकां बरे भलायकेन राखो आनी सांबाळो म्हूण तांचे खातीर मागुया. आज किरीत भाशेन लग्न जाता नाताशा आनी कृणाल. किरीत भाशेन देवान तांचेर आशिर्वाद घालून तांकां ह्या नव्या जिवितान पावल मारूंक आदार दितना बरे तरेन आपलें लग्नीक जिवीत तांणी बरे तरेन वचूंक आनी कबलात बरे तरेन तांणी आपली सांबाळूंक तांचे खातीर मागुया. आज 3ऱ्या वर्साचो उगडास आमी करता लेपोल्दिना सोजा. देवान तिका सासणाचो विसव दिवन सर्गीचें सूख फावो करूंक तिचे खातीर मागुया. आज गोंय राज म्हणून स्थापलोलो तो दीस, गोवा स्टेटहूड डे. किरीत भाशेन आमच्या राज्या खातीर मागुया. उदीक देवान ह्या आमच्या राज्याचेर आशिर्वाद घालून आमकां किरीत भाशेन हें राज्य फावो केलें तेन्ना गोंय आमचें माणकुलें बरे तरेन देवान सांबाळूंक जायत्या वादोळांतले जायत्या मोडांतले आमकां सांबाळल्यांत निवाडल्यांत. आतां आमचें पर्यावरण बरे तरेन आमी सांबाळूंक वावरूंक आनी आमचे जे फुडारी आसात ते निसंटोन करतात तांचेर उजवाड घाल म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यून सुदान सांगवार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोमिया काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संवसार तुजे मांडावळी प्रमाणे चलून तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सोबीक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं. हो संतोश भोगूंक आमकां निर्मी ह्या आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवान पेद्रूच्या पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, सुम्याचें बळेपण तुमी चाकून घेतलां. देखून हालींच जल्मलोलीं भुरगीं कशीं गिन्यानाचें अस्सल दूद पिवंक अंत्रेकतात. ह्या दुदा वरवीं सणवण जोडूंक पाऊंच्याक तुमी वाडत वेतल्यात. सुमी जेजू जिवो फातर मनशांनी परो घाल्लो पूण देवान विचून काडलोलो आनी ताचे मुखार मोलादीक फातर तर ताचे सोरी येयात. अशीं तुमी जिवे फातर कशीं एक आत्मीक घर बांदूंक पावतल्यात आनी जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाक मानतात तसले आत्मीक येवन भेटोवंक एक पवित्र यानिकी कूड घडटल्यात. पूण तुमकां देवान काळोखांतलीं भायर काडून आपले विचित्र उजवाडांत पावयल्यात. आपलीं कर्तुवां वाखाणूंक तुमकां विचून काडलोलें कूड, रायल यानिकी कूड, संस्कारलोले राष्ट्र, आपली काशा पोरजां देवान केल्यात.
आदीं तुमी देवाची पोरजां न्हय आसलेत, पूण आतां तुमी ताची पोरजां जाल्यात. आदीं तुमकां देवाची काकलूट मेळो नासली, पूण आतां तुमकां काकूट मेळ्ळी. भोव प्रितीच्या भाव भयणीनो, हांव तुमकां ही बूद दितां. तुमी पोद्देशी आनी वाडसूर देखून ओतम्यांचेर झूज करतात त्यो कुडीच्यो वणवण्यो सोडून दियात. राष्ट्रां मोदें तुमची चाल सोदां माणसुगेची जावन दी. अशें जाल्यार तुमच्यो बऱ्यो कुडण्यो पळोवन ज्या कारणांक लागून तुमकां आतां अपराधी म्हूण लावन दितात, त्याच कारणांक लागून तो येतालो त्या दिसा तीं देवाक वाखाणूंक पावतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. संतोसाचीं गितां गावून सोरेस्पराचें दर्शन घेवन येयात. सगलीं बारबर म्हणुया. संतोसाचीं गितां गावून सोरेस्पराचें दर्शन घेवंक येयात. सोरेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भोक्ती करात. सोत गितां गावून भितर सरात, संतोसान येयात देवा मुखार. जबाब. संतोसाचीं गितां गावून सोरेस्पराचें दर्शन घेवंक येयात. सोरेस्पोर आमचो एकलोच रोसनार, तो आमचो बापूय तो सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार, आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. संतोसाचीं गितां गावून सोरेस्पराचें दर्शन घेवंक येयात. तो गवडी आनी ताच्यो शेडयो मोय पासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या, तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरजां. जबाब. संतोसाचीं गितां गावून सोरेस्पराचें दर्शन घेवंक येयात. आमचो सोरेस्पोर कितलो बरो, ताचो माये मोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वाशी. जबाब. संतोसाचीं गितां गावून सोरेस्पराचें दर्शन घेवंक येयात. उद्गार. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सुमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता, ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy, Sorvesporak soy soy. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू जेरिकेक तावन शिसांक घेवन लोकांचे बोड सोम्या बरोबर वेताना बार्तिमेव मुणगे तिमेवाचो पूत म्हणलोलो एक कुड्डो रस्त्या देगेर बिकेक बसून आसलो. नाझरेतकार जेजू येता म्हूण आयकतूच तो उशी बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता मोची काकलूत कोर. 100 जाणांनी ताका बोबाड केली आनी ओगो राव म्हूण सांगलें, पूण तो ओदीक व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो. दाविदाच्या पुता मोची काकूत कोर. जेजू थांबलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, ताका हांगा आपयात. तांणी त्या कुड्ड्याक आपयलो. तांणी ताका सांगलें, धीर दवर, उठ, तुका तो आपयता. आपणाचो जुबो सांडून आनी उडून उडून तो जेजू सोशी आयलो. तेन्ना जेजून म्हणलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? कुड्ड्यान ताका जबाब दिलो, गुरुजी, म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो. आनी रोखडीच ताका नदर आयली आनी तो ताची सांगाती चलून गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेन्ना कितेंय बरें तर आमकां मेळ्ळें, आमी खुशाल जाता. आमच्या जिवितांत जेन्ना कितेंय अकस्मात घडलें जाल्यार आमी तोटाकता आनी म्हणटा हें कशें घडलें.
बार्तिमेउस वर्साच्या वर्सा रस्त्याचे देगेर रावतालो आनी कोणूय तर आपल्याक त्या फोंड्यार जंय बरें जातालें जातूंत फोंडरो आसलो तातूंत आपल्याक देंवयतलो अशें तो आशेन रावतालो. जेजू ते वाटेन येता म्हूण ताणें आयकलें आनी आमी जाणाव आदीं जे कोण गुरुजी आसले ते वाटेर वेता आसतनाच प्रवचन करताले, आपल्या शिसांक ते शिकोवन दिताले. अशें जेजू आपल्या शिसांक शिकोवन दीत वेता आसतना बार्तिमेउसान आयकलें जेजू येता. ह्याच सरवंडराक तो रावतालो ताचे विशीं ताणें आयकलोलें. तो विस्मिता करता, कुड्ड्यांक मोन्यांक सगल्यांक तो बरो करता, बरे तरेन देवाचें राज परगडटा. ही खबर आयकली तेन्ना व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोवाळ मारली, जेजू दाविदाच्या पुता मोशी काकून. आनी लोक ताका बोवाळ मारूंक लागलो. तरी आसतना हे बोवाडीन हे वयलीन तो आपली वयल व्हडल्यान करूंक लागलो आनी म्हणलें, जेजू दाविदाच्या पुता मोशी काकून. आनी भाव भयणीनो, ही ताची बोबाड, ही ताची वयल जेजून आयकली आनी ताणें म्हणलें ताका म्हजेशी हाडात. ते कुड्ड्याक ताणें सांगलें, तुका तो आपयता. उडून उडून गेलो जेजू सोदशी, कित्याक तो जाणा आसलो हो सरवंडार, तो जाणा आसलो मसियस आपल्याक बरो करतलो. आनी खरेंच भावा भयणीनो, जेजून म्हणलें, गुरुजी म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. हें ताणें जेजू लागीं मागलें, कित्याक जेजून ताका विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? 2 दौलत, ग्रेस्काय, आपल्याक सगलें संवसारांत मेळूंक ना तितलें म्हाका दी, कित्याक तो भिकारी आसलो. म्हणटकूच गरीबसाण ताची सवय आसली. हें ताणें मागूंक ना, आपल्याक परतून नदर दी, नव्यान बरी वस्तू पडूंक, नव्यान आपलें जिवीत नवसरूंक, नव्यान जेजूचो पाटलाव करूंक, नव्यान देवाच्या राजाचो पाटलावदार जावंक, ही ताची खुशी आसली. आनी ताणें म्हणलें, गुरुजी म्हाका नव्यान नदर हे शिकय. जेजून ताका म्हणलें, वच, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. बाबा भयणीनो, कांय बरी आज पेद्रूचे चिठीन आमी म्हणटा, तुमकां देवान काडोखांतली भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडांत पावयल्यान, आपली कर्तुत्वां वाखाणूंक तुमकां वेंचून काडल्यान तें कूड यादनिकी राय, तुमी यादनिकी कूड, संस्कार लायलें राष्ट्र, आपली खाशा पोरसां देवान केल्यान. आदी तुमी देवाची पोरसां न्हय आसल्यात, पूण आतां तुमी ताची पोरसां जाल्यात. देव आपले काकलुतीन आमकां वेंचता, देव आपल्या मोगान आमकां रुचता आनी मोगान आमकां सांबाळटा. देवाक जाय आमी ताची पोरसां जाली, देवाक जाय आमी ताचो पाटलाव केल्लो जाल्यार आमी खुशे मनान हो पाटलाव करूंक. आनी देवाची काकलूत आमकां आदी मेळो नासली, आतां ती मेळटा म्हूण भाग्योन पेद्रो आपले चिठीन सांगता तेन्ना बार्तिमेउसाक जशी देवाची काकलूत फावो जाली, आमकां ही काकलूत दी. आमचें जिवीत नवसरूंक, नव्यान आमकां नदर दी, परतून बरी वस्तू करूंक, उदीक आमचे जिविताची नवसुनी जावंक खुतखुतीत कृपा आनी बोडे मिसान मागून घेवया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46. C43. मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर बांदून सर्वेस्पर आमच्या कोनवाड्या बापा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवा चवंडो आनी दाखांचो सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं ह्या आमचे भक्तीचें इनाम
स्वर्गार आमकां फावो कोरी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूं. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर कड्यान सूर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनव जिवनपणाचो बरवंसो दिलो मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता तर उमोर जिविताची भासावणी आमकां बुजवून दिता सर्वेस्परा तुज्या भावार्थाचें जिवीत सोरोना आनी तें बदलता ह्या संवसारांतलें बिराड मोडोन वेता आनी स्वर्गा सासणाचो निवास तयार जाता देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सूल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नांवां येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सूर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडय हो तुमी समेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोन मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूड पोरगोटुया तुज्या कुसाहारी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सौम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडको बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरभणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतले आम्हा समेस्ताक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तालोचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीम मोगांत वाडय पुनः शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर किरीत भाशेन आमची भयण सुपून गेल्या 3 वर्सां भोंवता तिची काकूत कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती सपोती बागेवन सुसे बागेवन धरनुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां चिकुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां अंतांनी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवादय करून जिवितांत सवस कायम दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या
आमी बरोशन अतिरेकता अंतराम तुझे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्य जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोमतांगमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका श्रीकृष्ण परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळ्या माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया देवाची शरीर संवसाराचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर देवाची शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटा शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली गायन घेऊया D15 पेज नंबर 55 D15 आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सोनी जशें उदक तुज्या दिव्या पिस्तेचें उतराक चलून पळोवपेचें तुज्या दिव्या पिस्तेचें उतराक चलून पळोवपेचें तुजें भोगोन म्हाका जिवीत नाबो जेजू आनी पदवी तुजें भोगोन म्हाका जिवीत नाबो जेजू आनी पदवी मिठा जेजू Ela ponti, ela vine, adololo, ducacano, igololo, purisano, adololo, ducacano, igololo, purisano, tuže bogon, magna živi, na Božnicu, ani
प्रार्थुया. काकलुचारा बापा, सोडवून दितल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर वाडयताय, तशेंच ह्या जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणाच्या सुखांत दयन आमकां वांटो दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आज सांजे 6 वरांचेर तामसोड्यार माडी जातली. फाल्यां तान 5:30 वरांचेर तेस, 5:45 वरांचेर पेंटा हांगासर मीस, 6 वरांचेर तामसोड्यार मीस जातली. सुर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. विचलल्या आदारा बिस्पा खातीर मागणें. सगलीं बरोबर. भोव मोगाच्या बापा, आमच्या सासणीक गवड्या तरेतरेच्या मुड्यारेचे सेवेन आनी मोगान तुजे पवित्र सोबेक तूं राखताय आनी चलयताय. तुज्या पुता जेजूच्या जाग्यार तुजे पवित्र सोबेत गवड्याची पदवी दिवन तुज्या हिंडाची सेवा करूंक तुज्या चाकराक सिम्याक तुवें वेंचून काडलाय. देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी तुजे लागीं मागताव. तुज्या सेवकाक आनी आमच्या गवड्याक तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी आनी बऱ्या गवड्याच्या सुगुणांनी नेटय. जेजू वरी आपलें जिवीत आपल्या शिड्यां पासत भेटूंक आनी क्रिस्ती सुपुर्णायेचे वाटेन तांकां चलोवन व्हरूंक तुजे जाणवायेन, शक्तीन, बुदीन आनी भोक्तीन ताका भर. आनी आमी आमच्या गवड्याचे जतनायेन ताच्या फुडारीपणा खाल तुज्यो खालत्यो उर्बेवंत आनी विस्वासी शेडयो जावन एकूच हिंड कसो तूं आपयताय त्या परिशदेच्या मार्गावेल्यान चलून आमच्या गवड्या बरोबर सासणाच्या जिविताक पावोशी कर. हे आमी मागताव क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमीन. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95. F21. Kolia utrasia uswara, संसारात आमी वचूंक जिविताच्या उंड्या पोसणार. संसारात आमी वचूंक एका मनान आनी बाबाता सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिवितांत वाटेर तूं आमकां राखणदार धनिया. मनान आनी बाबातान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या